ऑनलायन शिक्षण सक्तीचें करूंक ना, मुख्यमंत्र्यान सांगलां. स्मार्टफोन घेवपाक परवडचे नात तेचें कितें? ह्या पत्रकारान विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर दोतोर प्रमोद सावंतान अशी जाप दिली. ज्या स्कुलांनी ऑनलायन शिकोवपाक सुरवात केल्या तांकां पॅन्डेमीक सोंपल्या उपरांत ही प्रक्रिया चालू दवरपाक लायतले. पूण मुळात अशे तरेच्या शिक्षणा विशींचो निर्णय अजून घेवंक ना, मुख्यमंत्र्यान सांगलां. जुनांत स्कुलां सुरू जातात, पूण कोरोना नांवाच्या व्हायरसान धुमाकूळ घातिल्ल्यान हेर उपक्रमां बरोबर शिक्षणा सारकिल्लो म्हत्वाचो उपक्रमय बंद पडला. नव्या तंत्रज्ञानाचो आदार घेत ऑनलायन शिकोवपाक सुरवात करात अशें जरी शिक्षण खात्यान हायस्कुलांक सांगिल्लें आसलें तरी प्रत्यक्षांत गांवगिऱ्या वाठारांनी मेळनाशिल्लें नेटवर्क, परवडनाशिल्ले स्मार्ट मोबायल फोन अश्यो वेगवेगळ्यो अडचणी सामकार आयल्यात. मुख्यमंत्री ताचेरच उलयलो, पळयात. आमी कंपल्सरी ऑनलायन एड्युकेशन करूंक ना. पयल्यान पयलीं सांगता, एड्युकेशन डिपार्टमेंटान खंयसरूच हे ऑनलायन एड्युकेशना हे कंपल्सरी करूंक ना. म्हणून सांगता की आमी एकदां स्कुलां सुरू जाल्या उपरांत ज्यो गजाली करपाक जाय, डिसिजन घेवपाक जाय एड्युकेशन म्हणून, त्यो गजाली नक्कीच 10वी आनी 12वीच्या भुरग्यां खातीर जर सिलेबस चुकला आसत जाल्यार त्योय गजाली तांच्या खातीर करूंक जाता. की ऑनलायनच्या बाबतींत कंप्लेनी आसतल्योच, कारण जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां सगळे कडेन अवेलेबल जाय तितक्या मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय. बट ताका एक कारण आमचे लोकूय आसा हे आमी लक्षांत घेवपाक जाय. जेन्ना जेन्ना जे टावर घालपा खातीर ज्यो ज्यो कंपनी ज्या ज्या जाग्यार गेल्या तांकां विरोध करपी लोकूच आसा. त्या खातीर हांवें जशें म्हटलां की लोकसहभाग म्हत्वाचो आसा. कोरोना व्हायरसाचे पेशंट खूब मोठ्या प्रमाणात वाडल्या. त्या खातीर एड्युकेशनाचेर अजून पर्यंत आमी केन्नाच्यान सुरू करपाचें हो डिसिजन घेवंक ना. गोंयांत काही भागात काही स्कुलांनी एडेड आसतले, अनएडेड आसतले, ह्या स्कुलांनी आपले ऑनलायन एड्युकेशन सिस्टम जरी सुरू केली ताचेर कॉन्क्रीट बाबा ऑनलायन केलें जाल्यार फाल्यां सकाळी उरलेल्या भुरग्यांक आमी जशें म्हणटा की सिलेबस लॉस जावचो न्ही. 10वी आनी 12वीच्या बद्दल आमकां चड चिंता आसा. पण ताजें एरेंजमेंट जें आसा एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या मार्फत परत ऑफलायन किंवा क्लासरुमांतल्यान हें सगळें पॅन्डेमीक सोंपल्या उपरांत कंपल्सरी त्याच स्कुलाक आमी करपाक लायतले. ताचेर कॉन्क्रीट सोल्युशनाचेर एक थोड्या दिसाच्या भितर आमी येवपाचें आसा. सत्ताधारी आसूं वा विरोधी फुडारी सगळ्यांनीच ऑनलायन वेवस्थेक येवकारच दिला. पूण सरकारान सगळ्यो साधन सुविधा मेळोवन दिवच्यो अशें मागलां. गोविंद गावडे तर म्हणटा सरकारान भुरग्यांक मुफत साधन सुविधा मेळोवन दिवपाक जाय. ताचे फुडें वचून तो म्हणटा आपूण मुफत मोबायल दिवपाचे स्किमीचेर विचार करता. जाल्यार एका तेंपावेलो शिक्षण मंत्री आशिल्लो सुभाष शिरोडकरय ऑनलायन शिक्षण पद्दतीचे बाबतींत आशावादी आसा. हें जावचें अशें तेकाय दिसता. जाल्यार काँग्रेसीचो आमदार रवी नायक, जाच्यो स्वताच्यो शिक्षण संस्था आसात, ताणें दिल्लो सल्लोय पळयात. आणि त्या दृष्टिकोनात स्मार्ट मोड जर घेतलो जाल्यार मिनिमम तुका 8,500 ते 10,000 रुपये मिनिमम तुका लागतात. गरीब परिस्थिती आसा आणि ह्या संदर्भात सरकारान सामकीच जर गरीब जर कोण जर आसा आणि ही जर चालीक जर लावपाक जाल्यार ही सुद्दां फॅसिलिटी आमकां आज दिवप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आणि म्हजो प्रयत्न आसतलो की एटलिस्ट नवी एक स्कीम काडून ह्या लोकांक हे स्मार्टफोन किंवा जशें आमी टॅब जे म्हणटा पळय किंवा लॅपटॉप बी म्हणटा पळय तेकडे हाय कॉस्ट आसा. पण मोबायल जो बारीक जर सर्वसाधारण जर एक थोडेसो हेजो जर आसलो जाल्यार आमी ते दिवपाक शकता. हांव ही मागणी जी आसा ती उभारून धरता. भुरग्याक वेगळी थिंकींग आनी थॉट लायन दिवपा संबंदी म्हाका ऑनलायन प्रोग्राम जो आसा पयलीं हो आतां 100% सक्सेस जावचे ना. 70% जातलो, 70% 80% जावंक शकता. आनी म्हणून तो आमी आपणावपाक जाय. बऱ्याच स्कुलांनी आनी बऱ्याच शिक्षकांनी हो आपणायल्लो आसा, इम्प्लिमेंट जाल्लो आसा. ज्या जाग्यार अशा प्रकारची परिस्थिती आसा ज्या जाग्यार इंटरनेट फॅसिलिटी मेळना, म्हाका दिसता थंय काही भुरग्यां कडेन तुगेले शिक्षकांनी कॉन्टॅक्ट करपाक जाता, स्कुलान भुरगीं येवंक शकता अशें म्हाका दिसता. कारण एकदम कोरोनाक भिवनूच सामकें आमी हातपाय सोडप हे बरोबर जावचें ना. पयलीं SSC एग्जाम घेतली, एक बरें केलें की तितलें भुरग्याचें टेन्शन येयलें, शिकून टेन्शन येयलें, तें एक बरें जालें. पूण त्याच बरोबर आतां फुडें जे आसा प्रायमरी लेवलचे स्कुलां वचपाक ते सरकारान विचार करचो. कित्याक प्रायमरी लेवलची भुरगीं जीं आसात ती उदाहरण मागीर गेले नंतर कितें ह्या इन्फेक्शन कितें जावंक शकता. जर तांकां घरांनी बसून तेजेर ऑनलायन तरी करपाक शकता. त्या बाबतीची सोय तूं तेजे कडेन मोबायल ना, तांकां गव्हर्मेंटान मोबायल दिवचे. पेरंट्स आसा, आवय बापूय आसा तांकां सोय घ्या बाबा तुमचें हें काय ना. गोंयांत अशी काळजी घेतली वयता अशें सरकारान तांकां सांगपाक जाय. आमी काळजी घेतली सगळे तरेची, पूण ते इफेक्ट भुरग्यांक जावचो न्हू. ती काळजी घेतली जाल्यार ती येवची अशें म्हणजे हें करचें. आनी त्या प्रमाणे 8वी, 9वी, 10वी आतां खंयची स्कुलांनी घेवची, कशी डिस्टन्साचे हें सगळें करचें.
आसा ते सरकारान गायडलायन स्कुलां दिवची. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया आनी फोंडेच्यान कृष्णा नायक.